माननीय सभापती, Just speakers, I may be permitted to make a little correction in answers. Question number 3A, question number 6A, and question number 26. I may be kindly permitted to correct the answer to sub-question B and C of star LUQ number 3A. The answer may kindly be read as follows. The details in respect of the Collectorate North, Collectorate South, and Collectorate Kushaoti district, the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayats are provided in Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3, and Annexure 4, and Annexure 5, respectively. However, more than 1 lakh forms under various provisions of a Majenghar have been distributed across the state. This is the correction in the answer. Speaker, sir, I may be further permitted to correct the answer to sub-question D of star LAQ number 6A. The answer may kindly be read as, various actions in this regard are currently under examination and are being processed by the relevant departments. And Speaker, sir, last, I may be also permitted to correct the answer given to sub-question E of the unstarred LAQ question number 26. The answer may kindly be read as, the details are as per Annexure E. Further, the permission may kindly be granted to append Annexure E to the said question. स्पीकर सर आमचे प्रश्न क्रमांक 1 कृष्णा साळका. स्पीकर सर 1B Because the answer is that one. Speaker, sir, answer is as per cycle stand. Very important. private members bill. बिल गायलो ते येईल ना किती त्याचे रिमाइंडर धाडलो काल बिल गायल तेजेर उलयता चनावर जावनी. स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर 1B 1B माननीय मंत्री. Speaker, sir, answer is as per cycle stand. I mean, the given on the desk. सर पुढे. स्पीकर सर आज वास्को भितर स्पीकर सर आज वास्को भितर सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर ताका उलोवपाच्या मागीर ताका तुम्ही सांगला आसतना परत कित्याक उलयता म्हाका कळना. न्ही सांगले न्ही मागीर उत्तर दिता म्हूण सांगले न्ही परत कित्याक हें करता तूं क्वेश्चनावर प्रत्येक टायम क्वेश्चनावर डिस्टर्ब करता. विरेश बाब बस तुझा विषय पळय आसा पळय न्ही. यू कॅनॉट डिक्टेट मी टू गिव रुलिंग नाव. सिट फर्स्ट सिट. यू कॅनॉट डिक्टेट मी. You cannot dictate chair. I have told you nicely that I will hear you later on. Therefore, you have to listen and sit. I have already told you that I will listen to you later on. Sit. Viresh Bab, I will give you opportunity to answer your question or whatever you have raised. I will give my ruling. Sit. स्पीकर सर आज वास्को भितर जो हांवें प्रश्न मांडला सगळ्यात पयलीं हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता. गेले 4 वर्सां ह्या फावटी म्हणजे डिसल्टींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो WRD डिपार्टमेंटान बऱ्यो प्रमाणान गोश्टी काडल्या कारणान आज गेली 4 वर्सां वास्को भितर एकूय कडेन फ्लडींग ना. थोड्या जाग्यार आमचे लो लायंग एरिया आसात थंय पसून ह्या फावटी आमी फ्लडींग पावना. त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तांचे सगळे टीम तो जिप्सन आसूं नाजाल्यार इंजिनियर लुकास आसूं नाजाल्यार मयूर आसा हांव तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदन करता आसतना दुसऱ्यो बाकीच्योय गोश्टी आसा तांचे नजरेक हाडून दिता. तांकां खबर आसा खंयच्यो आमी मागणी कितें केल्या आनी जेन्युइन मागणी तांचे कडेन मागणी केल्या.
आज ज्यो वॉटरवेज तांणी लास्ट टायम हे 5-4 वर्सां क्लीन करता सगळ्यात पयली म्हजो प्रश्न आसा की ही सगळ्यो परत एकदा तुमी डिसिल्टिंग केन्ना करतले आनी ह्यो सगळ्यो तुमी ज्यो लास्ट टायम केल्ल्यो आसा तितल्योय परत घेतल्यो की ना तो म्हजो एक पयलो क्वेश्चन. स्वाती महाशय, माननीय आमदार आमचे वास्कोचे बाब दाजी साळकर इज वन ऑफ द व्हेरी ॲक्टिव्ह MLA दॅट वॉट आय हॅव सीन इन द लास्ट 4 years. आणि त्यामुळे ताज्या एरियेत जी कितें प्रॉब्लेम्स आसात पर्टिक्युलरली रिगार्डींग WRD ही ताणें म्हजे नजरे काडून दिली आनी म्हाका हांव कमीत कमी 4 ते 5 वेळा ताज्या एरियेत विजीट केले. उदाहरणार्थ मायमोळे लेक किंवा गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल किंवा नाला जो अरेबियन सीक वता हें स्वता वचून पळयलां हांवें आनी ताजेर जो कितें उपाय करपाक जाय तो उपाय फाटल्या जवळ जवळ 2 वर्सां 2023 ते 24, 24 ते 25 आनी आतां इवन 25-26 सुद्दां म्हाका अनदीक आमचे बाब दाजी साळकार सांगून दिसता की ज्या जाग्यार डिसिल्टिंग केल्लें थंय समजा एखादी परत डिपॉझीट जाला जर जायत जाल्यार आमचे इंजिनियर जे आसात पळय न्ही ते मुखाल्ले 1 दिसा वचून पळयतले आनी ज्या जाग्यार गरज आसा थंय डिसिल्टिंग करून घेतले. त्या बरोबरच तुमचो गोवा शिपयार्डा मुखार जो चॅनल आसा किंवा वॉटर चॅनल आसा किंवा नाला आसा तो अरेबियन सीक वता आसतना ताजी लेवल दर्या देगेर उंच जाल्लें आसा आनी त्यामुळे टायडल वॉटर जें आहा पळय न्ही तें वॉटर भितर येना. ते भितर येवपा संबंदी आमी इस्टिमेट तयार केल्लो आसा कारण टायडल फ्लो जर बरो आसलो जर जायत जाल्यार सगळी वेस्ट जी आहा पळय न्ही ऑफकोर्स ही एक आमी ह्या निमित्यान सगळ्या आमदारांक म्हजी विनंती आसा की उदकाचे फ्लो जो आसा पळय न्ही आनी फ्लडींग म्हणटा एक बाजू जाली जाल्यार उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तो नाल्या भितर जे जाग्यार शक्य आसा तो बरे पद्दतीन जावपाक जाय जेणे करून उदकाचें नितळसाण जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळूंक शकतले. तर तुमचो जो गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल वता पळय न्ही वॉटर चॅनल वता पळय न्ही ताजें डिसिल्टिंग करपाचें आनी लेवल मेंटेन करपा संबंदी एक फायल तयार केल्ली आसा आनी बहुतेक करून मुखाल्ल्या म्हयन्यात एप्रील 15 पर्यंत आमी काम सुरू करूंक पळयतले जेणे करून तुमचें फ्लडींग जे आहा ती एरियेंत एखादी जावपाक शक्यता आसता पळय न्ही तें जावचें ना. स्पीकर सर म्हाका सांगून दिसता की जे आतांच उल्लेख मंत्र्यान केलो की मायमोळेम लेक सर जाला कितें की प्रॉब्लेम की ह्या सगळ्या भागांतल्यो म्हणजे सरावंडींग भागांतली सिवरेज जी आसा सिवरेज प्लांट नाशिल्ल्या कारणान नाल्यार पंपींग स्टेशन नाल्यार लायनूच नाशिल्ल्या कारणान थंय सगळें हें ह्या मायमोळेम लेकान येता थंय डिपॉझीट जाता आनी थंयच्यान सगळी घाण ही फुडें वता मागीर ते नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान वता गोवा शिपयार्डा कडेन वता आनी ताज्या खातीर आमी सरकारा मार्फत आमकां 3 पंपींग स्टेशनां एप्रूव जाल्लीं आसा तातूंतल्यान 2 सुरवात जाली आनी एक डावन मंगळ जे आसा तें काम स्टार्ट जातलें. सो ही 3 सपोज पंपींग स्टेशनां स्टार्ट जाली जाल्यार डेफिनेटली सिवरेज थंय वचपाची कमी जातली. पूण सद्या जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत ऑनरेबल मिनिस्टरान लास्ट टायम येवन आमकां एक बरी म्हणजे नॅचरल वॉटर रेमिडिएशन म्हणजे तुमी एक केल्लें म्हणजे म्हाका दिसता नॅचरल बायो रेमिडिएशन एक तुमी केल्लें आनी तातूंत भितर त्या एरियेची जे वास येतालो तो खूब कमी जालो म्हणजे ती जी झाडां तुमी रोयतात नाल्यार तो बँक तुमी करतात तातूंत भितर खुबशे उदकाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता आनी एल्गे म्हणटा ती जावपाक पावना वीड्स जावपाक पावना आनी त्या खातीर म्हाका एक सुचोवणी आशिल्ली की आज जेन्ना आमी इतलें सुंदर तें केलें आज तुमी मांगरान वता आसतना पळयलें जाल्यार एक सुंदर गार्डन अशें जावन पडलां आनी हें गार्डन आमकां दोळ्यांक बरें दिसता पूण सायड बाय सायड हे नॅचरल आपले उदकाची क्वॉलिटी आसा पळय ती पसून बरी करता थंय एल्गे बॅक्टेरिया बरी बॅक्टेरिया जाता आनी हे जी सिवरेज थंय वता ते खावपाक बरें पडटा हें आमकां तुमचे कडल्यान अशें हातून कळना पण टेक्निकली होच प्रोजेक्ट आमी म्हणटात की तो थंय सपोज व्हेलो आतां सिवरेज आमी बंद करपाक पळयता पूण जेन्ना स्लुईस गेट पयलीं एन्शंट टायम्सार त्यो स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो आनी हांवें जें आयकलां म्हणजे तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा लेवल्स मे बी टायडल फ्लो तितलो भितर येना पूण ताज्या खातीर एक ड्रेजिंग करून नाजाल्यार कितें करून टायडल फ्लो सपोज भितर येवपाक आमी कितें तरी एक प्रयत्न केलो ती स्लुईस गेट घालून जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरली हें सगळें क्लीन जावपाक शकता जी आतां आमी गोवा शिपयार्डा कडेन ब्लॅक स्लरी पळयता ती क्लियर जावपाक शकता सो हाजेर एक मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यान एक आश्वासन कितें जाल्यार एक हें करचें. स्वाती महाशय बाब दाजी साळकरान तांचे विशयाची तांकां बरोबर म्हायती आशिल्ल्या कारणान बरेचशे हांगसर पॉयंट्स घेतले पूण ताका रिफरन्स करून म्हाका सगळ्यांक विनंती करून दिसता ती अशी की दर्या देगेचें उदक भितर येतलें आनी आमगेलो व्हाळ निवळ जातलो हें आमी कन्सेप्ट दवरपाक जायना. म्हाका दिसता व्हाळा भितर किंवा न्हंयक भितर म्हणजे व्हाळाच्या माध्यमांतल्यान न्हंयक येता
हे व्हाळांतलेंच उदक जर आमी स्वच्छ करपाचें आनी स्वच्छ दवरपाचें आमी प्रयत्न केलो जर जाय जाल्यार तुमचो हो जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही ब्लॅक सरी किंवा सिवेज उदक जें आहा पळय न्ही हें सगळें मोकळें जावपाक शकता आनी ही खंय तरी गोंयांत सुरवात जावपाक जाय अशें म्हाका म्हणजे दिसता. टायडल वेव आयली जे आमचे नाला जे आसा पळय थंय सगळ्याची सुरवात जावपाक जाय. काल हांव डिस्कस करतालो हे क्वेशना संबंदी बाकीच्या क्वेशना संबंदी आनी त्या वेळार एक गजाल म्हजी लक्षांत आयली ती म्हणजे म्हजो कलीग बाब दिगांबर कामत जे आसा पळय न्ही हांणी मडगांव साल रिवर जे आसा पळय न्ही थंय अशे प्रकारचे 3 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्ले आसात अंडर PWD आनीक म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय पडटलें ती साल रिवर जे आसा पळय न्ही वीच इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर ती निवळ करपा संबंदी सदीत तो सहभाग आसतलो आनीक म्हाका दिसता की आमी थोडेशे 1 म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्यान एक मिटींग घेवची कंबायन कारण एक लक्षांत घेयात त्या व्हाळाचें उदक आनी सिवेज ही जी आसा पळय न्ही इट इज नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाका 4 ते 5 एजन्सीज लागतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी फ्रिक्वेंटली जर मिटींग घेतली जर जाय जाल्यार हो विशय जो आहा पळय न्ही तो आमी गोंयभर टॅकल करूंक शकतले. तुम्ही म्हणटा मी टायडल वेव तुम्ही ते आम्ही तशें केल्यार बरें काय बरें न्ही म्हणटा. नाही टायडल वेव जे आसा पळय न्ही हे सगळे कडेन तितले लेंथन मेळटा अशें ना पूण ते टायडल वेव जे तुजे गोवा शिपयार्डा कडेन जो नाला आसा पळय न्ही हांव पळयता की मुखाल्ले 1 म्हयने भितर थंय टेंडर वर्कआउट करून ते लेवल जे आसा पळय न्ही रिवर लेवल पर्यंत म्हणजे सॉरी अरेबियन सी लेवल पर्यंत ते मेंटेन करपाक पळयता जेणे करून तुजो एंटायर नाला जो आसा पळय न्ही तो सदी नेहमीच निवळ उरतलो. तर म्हाका आनी एक मुद्दम सांगून दिसता की आतां तुमी गोवा शिपयार्डा कडेन एस्टिमेट केलात अरावंड 1 कोटी रुपयाचो आनी थंय तुमी गार्डन करपाचें योजिलां ताच्या फाटल्यानूच सर कनेक्टेड ताका म्हणजे नॉर्बट्साच्या फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात थंय गार्बेज उडयल्ली आसा. सो ह्या वर्साच्या टेंडरान म्हाका दिसता तेंय बी एक एडिशनल वर्क तुमी घालचो आनी एक अवेरनेस म्हाका दिसता लोक गार्बेज थंय कित्याक उडयता ती म्हाका कळना अजून पर्यंत जेन्ना आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा तेन्ना ताजेर अवेरनेसाचेर आमी कितें करूंक शकता काय कितें आनी हो एक व्हडलो एस्टिमेट म्हणजे तुमी गार्डन घालपाचें सोदता म्हणजे इतली मोठी एरिया आसा थंय एक बरो वॉकिंग ट्रॅक पसून जावंक शकता जो तुमी एकदां म्हाका आयडिया दिल्ली की जो मायमोळ्या पुराय लेक आसा थंय आमी पुराय सपोज गार्डन केलें आनी ताजे सायडींतल्यान वॉकिंग ट्रॅक केलो जाल्यार तो स्पेस आमी बऱ्या कामा खातीर युटिलायज करपाक शकता. म्हणजे आज अंडर इवन फिट इंडिया मुवमेंट आमचो मोदीजी म्हणटा की बरें आमी आमचो फुडली जी पिळगी आसा ती फिट जावची म्हणून. सो हें आमी करूंक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रकल्प एज अ पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवंक शकता काय कितें. महाशय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी अमृत सरोवर ह्या प्रकारची स्कीम पुराय देशाक दिली आनी त्या अनुसार आमकां सुद्दां हें आयिल्लें सजेशन आयिल्लें इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की तुमच्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत कमीत कमी 75 लेक्स आमी डेव्हलप करचे आशिल्ले. आमी गोंयांत जवळ जवळ 160 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केली विच आर ऑफ बिगर डायमेन्शन आनी तातूंत भितर तांकां डेव्हलप करपाक हांव म्हणना की ती पूर्ण तरी म्हणजे 100% डेव्हलपमेंट जालें अशें म्हणून पूण नक्कीच अजून खूब काम करपाचें आसा. पूण बाब दाजी साळकारां म्हजी विनंती आसा तुमचें जें लेक आसा पळय न्ही किंवा तशाच प्रकारचें पूण मातशें मोठें लेक म्हणजे बोरये गांवांत आसा केन्नाय तुमी तेवच्या फुडेच्यान पासार जालें जाय जाल्यार मुद्दम थंय नवदुर्गा देवळा मुखार जें तळें आशिल्लें व्हडलें जातूंत सांगोड जाता वर्साक त्या तळ्याचें बांदकाम आमी घेवपाक केलें म्हणजे सुरवात जालां जवळ जवळ मार्च म्हयन्यांत सॉरी मे म्हयन्यांत पूर्ण जातलें. ब्युटिफूल लेक आय वूड से आनीक म्हजो मनोदय आसा की तें एक तळें आनी म्हजे शेरडे गांवांत एक सातोळें तळें म्हणटा केल्लें आसा. हे दोनूय तळ्यां नक्कीच आमी पयशे मोडल्यात पण आय टेल यू 50 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं ही तळीं जाल्लीं ती तळीं आपोवप जावनात. आमच्या जाणटेल्यांनी खंय तरी माती काडून आनी शिफ्ट करून ती तळीं केल्लीं आसात. ते तुजें मायमळ तें आसूं किंवा म्हजी बाई नवदुर्गा देवळा मुखार तळें आसूं हे जाणटेल्यांनी जेन्ना तांचे कडेन इंजिनियर नाशिल्लें तेन्ना तांणी 50, 100, 150, 200 वर्सां पयलीं ही तळ्यां तयार केल्लीं आनी म्हाका दिसता आमी ही तळी मेंटेन करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांवें जें तळ्याचें काम बरी म्हणजे नवदुर्गा देवळा मुखार केलां ते मुखाल्ली 200 वर्सां पर्यंत त्या तळ्याक कांय जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी लोक येतले आनी एन्जॉय करतले. आनी थंय तुमी जें म्हटलां पळय न्ही वॉकिंग ट्रॅक सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक घेतलेलो आसा ते केन्नाय तेवच्या पासय मारले जर जायत वा पासले जर जायत म्हाका फोन केला जालो आय विल एक्कंपनी यू एंड शो यू एनी अकॉर्डिंगली हांव सामकें 100% म्हणना पूण वी विल इनिशिएट द वर्क एट मायमळे कारण मायमळे तळें जें आसा पळय त्या तुज्या वास्को आमच्या सिटीक आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचें प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें. बाबा आमचे रोहन नायक आमचे सॉरी रोहन खंवटे जे आसा पळय न्ही हांणी तागेल्या मतदारसंघात परवरी which I always anticipated as a city, place of parks and gardens. हांव 20 वर्सां पयलीं म्हणटालो पार्क्स एंड गार्डन्स हांगसर आसपाक जाय आनी ताणें खुबशें अचीव केल्लें आसलें. आतां ताज्या हातूंत आमचें WRD एक पंपींग स्टेशन जाल्लें आसा आनी तें पंपींग स्टेशन इतलें सुंदर केल्लें आसा लोक सांजचे वेळार थंय पळोवपाक येतात आनी दॅट वॉज हीज कन्सेप्ट
की हे पद्दतीन ते करूया अशें म्हणून. तर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच आपापल्या एरिये भितर लोकांक सिट आउट करपा संबंधी लोकांक वॉकिंग ट्रॅक दिवपा संबंधी आमी म्हाका दिसता आतां स्केल जर जायत जाल्यार आमचे ऑफकोर्स बजेट जे आहा बजेटा प्रोविजन खूब आसा आनीक म्हाका दिसना की माननीय मुख्यमंत्री अशें बरें कामां केन्ना ना म्हणटले अशें. सो वी वील ऑल्सो हॅव अ विजीट अँड डिसायड अबाउट Sir, इट बट आय एम इन्क्लायन टू टेक अप दॅट वन. सर तुम्ही जशें सांगलें थंय वचून पळयात म्हणून ह्या एक म्हयनो हांव थंय इलेक्शन्साक आशिल्लो आनी ते पळोवनूच तो विचार म्हज्या मनान आयलो की इतलें सुंदर तुमी थंय केलां आनी इतलें नॅचरली आतां थंय उदक जेन्ना साठटलें तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉटर बॉडी आनी एक बरी तयार जातली. त्याच बेसिसाचेर आमकां वास्को एक तुमी करून दिया, मायमोळ्याच्या भोंवतणी एक अमृत सरोवरा अंदर करून दियात. आनी सद्या आतां प्रेझेंटली हो जो गोवा शिपेटा कडेन नल्लो आसा तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट करात. आनी नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान हे 2 एरिया मॅक्झिमम तुमी करच्यो आनी थंय अवेरनेस आमी बी करता तुमच्याय सायडींतल्यान जावचें. ह्यो 2 एरिया पयलीं हांव प्रायोरिटी करच्यो अशें हांव मागतां. नोवाडा संबंधी सवाल म्हणजे जस्ट रिफर कर कित्याक लागून इनफॅक्ट दॅट विशय जो आसा पळय न्ही तो वेस्ट मॅनेजमेंटा येता. पूण तरी हांव तांणी जें म्हटलें पळय न्ही नोबार्ड्साच्या फाटल्यान थंय गार्बेज डंपिंग जाता अशें. आमच्या शिरोडे गांवांत अशें जातालें. कॅमेरा बसयले आनी ताजो एक फायदो आसतालो. एक दीस सरपंचान पळयलें की अमुकच मनीस हाडून गार्बेज थंय उडयता. ती बायल मनीस सरपंच शिरोडेची तिणें ती गार्बेज कलेक्ट केली आनी ज्या मनशान ती उडयली पळय न्ही ताच्या घरा कडेन दारां व्हरून दवरली. ताका सांगलें तूं आनी हांगसर हें कांय करपाचें ना, परत केलें जाल्यार आपूण फायन पेनल्टी हें करतलें. तेन्नाच्यान त्या मनशान गार्बेज उडोवपाची बंद केली. म्हाका दिसता कॅमेरा हें करपाक जे फिटींग करपाचें काम पंचायत म्युनिसिपालिटी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक जाय आनी कॅमेरा बसयले म्हणून जायना, ताजें एक्शन जावपाक जाय. एक्शन हार्श एक्शन अशीच जावपाक जाय, अशी एक्शन जावपाक जाय. आय एप्रिशिएट तिणें म्हाका सांगलें ना म्हजी भावजयती पूण तिणें म्हाका सांगलें भाऊ आपण अशेंच करता अशें म्हणून. काम केलें वचून मागीर सांगलें म्हाका की अशेंच केलां अशें म्हणून. आनी हांव सांगता तेन्नाच्यान आमचें गार्बेज गांवांत उडोवपाचें कमी जाल्लें आसा. ते नॉर्बेटा फाटल्यान कोण गार्बेज एक कॅमेरा बसोवन घेयात म्युनिसिपालिटींतल्यान आनी मॉनिटर करात न्ही तो. आनी न्हय फक्त तुमच्या जातूंत बऱ्याच ठिकाणी आमचें हें करूंकच जाय. नाल्यार इतलें सुंदर गोंय आनी ह्या सुंदर गोंयांत गार्बेज हडच्यान चडच्यान दिसा आय टेल यू म्हजे भुरगेपणांतल्यान म्हाका आईन ट्रेनींग दिल्ली, हाती झाडू दिल्लो आनी त्यामुळे म्हाका खंयी जर चिकोल आसलो जाय कचरो आसलो जाय आय हेट इट लायक एनीथींग. कळ्ळें ना. आनी त्यामुळे तुमी गार्बेज संबंदीत हें करात. आय विल विजीट युअर एरिया बाय 26 ताजे पयलीं मदीं असेंब्ली आसतना एक दीस शेनवारा किंवा शुक्रारा सांजचें आमचें वचपाक जाता, पळोवपाक जाता आनी आय विल इनिशिएट द वर्क. तर तुम्ही येता आसतना एकूच लास्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जी काफमार एजन्सी आसात ज्याने ह्या मोयमळ्या काम केल्लें आसा ऑन CSR बेसीस, लोकांनी थंय बोवाळ केलो की 8 कोटी मोडून गार्डन बिल्डन केल्या, तांणी CSR अंडर केल्लें आनी बरें केलां आनी मेंटेनूय तेच करता. सो तांकांय त्या एजन्सीक बरें काम करता म्हणून तांकांय हातून एंगेज करची अशी म्हजी तुमकां एक रिक्वेस्ट, कित्याक ते बरें सुंदर काम करतात ते. करूया, करपाक जातलें, नो इश्यू. माननीय सदस्य वीरेश बोरकार, स्पीकर सर. वेंजी वेगस, संकल्प बामणकार, स्पीकर सर. माननीय LOP, स्पीकर सर, आयज म्हजे कलीग वास्कोचे आमदार जेणे हो प्रश्न मांडलेलो आसा हांगा आनी तोच हांव नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना म्हाका कनेक्ट जाता. आमचे आमदाराक खबर आसतलें आमचे मांगूर हिल आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकर जेंच्यांनी स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेले आनी तेंच्यांनी पळयलेलें आसा. आनी जे मांगरांचे जे सिवेज आसूं हे बाकीचे साठलेले उदक जे तळ्यान थंयसर आसता थंयसून ते आमचे एरिबियन सी जे फिशरमॅन आसा पळय थंय पर्यंत ते येवन सांठून उरता आनी तेजो खुबसो वास थंय येता. सरान हें केलें बट हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा जो आमी हो इशू फॉलोअप करतालो तो क्रिकाचो इशू तो क्लीन करपाक लागून आयजूच कालूच आमी पळयता सर तुमी टेंडर तो आउट केल्लो आसा आनी तो टेंडर आउट जाल्लो आसा. सो तें काम जाल्या उपरांत म्हाका दिसता आमचे वास्कोची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुरगांवचे हांकां दोगांयकूय हे फायदो जातलो आनी जो इतल्या वर्साचो 25-30 वर्साचो जो इशू पेंडींग आसा तो क्लियर जातलो. सर तुमकां हांव ह्या हावजा भितर धन्यवाद म्हणटा कित्याक हो जेन्युइन इशू आसलेलो आनी हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंची जे थंयचे होडयो आसा जे ते डिंगी यूज करतात ते थंयसर पार्किंग करपाक लागून तांकां एडवांटेज जातलो. तेज्या लागून हावजाचे तर्फे हे टेंडर जाल्लोच आसा. कामूय बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावन हे कंप्लीट जातले. हांव मागता हेजो बेनिफीट दोनी आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुर्मुगांवूय हेचे जातले. तेज्या लागून हांव तुमचे धन्यवाद करता सर. मातशें ह्या विशया संबंदी सगळ्यांक सारकी म्हायती मेळची. मार्मुगांव क्रीक
बाब संकाल वामणकर म्हाका 2-3दां आफोन गेलो, 2दां विजीट केली आनी मागीर तिसरेदां म्हजेर अधिकारी गेले. आमी पळयल्यान ताजो इस्टिमेट करून घेतलो. इस्टिमेट लिटल कॉस्टली, म्हणजे चड खर्च थोडोसो दिसता, पूण तुज्या व्हडीकारा पेक्षा म्हाका थंय बेजिकली आवडना कितें जर जायत जाल्यार थंय त्या क्रिकां भितर उदक उरिल्लें पळय न्ही, ताका घाण मारताली, म्हणजे अक्षरशः किडे पडपाचे अशी सिच्युएशन उदकाचें आशिल्लें. आनी म्हणून तें करपा संबंदी आमचे एक 2 कोटी 3 कोटी मायज गेल्या पळय आमी थारायलें की ना, वी हॅव टू टेक अप दीस वर्क अशें. आतां नक्की मागीर तांकां प्रोटेक्शन मेळटा, होडीकार ज्यो आसा पळय न्ही, नाजाल्यार ते तांगेली होडी जी आसा पळय न्ही ती सगळी अशी तेवढच्यान हांगा हाडून तुगेले बाणावले सायडीन खंय तरी पार्क करताले. पूण तांकां ते रिलीफ मेळटलें एक जालें, पूण तें तुजें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही सादारणशें 1 किलोमिटर हातूंत भितर तें सांचून उरतालें. आनी ताजो वास असो आशिल्लो की सादारणशें 100 मिटराचे 200 मिटरांनी उबें रावपाक जायनाशिल्लें. आनी म्हणून हांवें थारायलें की येस, आय शूड टेक अप दीस इश्यू बिकॉज इज अ व्हेरी जेन्युइन कॉज. ओके, थँक्यू. प्रश्न क्रमांक 2. स्पीकर सर हांवें माल बटन मुगे तो बटन माता तो वयर उरता तूं तें चोयना ना, म्हाका डायरेक्ट दिना तो डायरेक्ट हांवें माल म्हणटरी मातशें चोय स्पीकर सर. स्पीकर जस्ट व्हेरी स्पेसिफीक फ्रॉम द आन्सर आय वॉज जस्ट रिडींग एंड the department has spent 1,73 lakhs on 38 desilting works. 22 works are below 5 lakhs. In Vasco constituency for 3 years. This is what your answer says. Because also minister is admitting that GSL, Jebab Daji Sadkaran Sangil Tepashi, it is in a unhygienic and degraded state. Your reply also states that. You've made an estimate of 1,07 lakhs for it, is what the reply also says in the annexure. But just something that caught my eyes is, because just a question to you. Ek Nalla from Kapreshwar temple to Tilak Maidan, at serial number 3, it is shown that the work was completed in 23-24. Again, it was taken up at serial number 25 for the year 24-25. It's because of the fire station to GSL Nalla in ward number 25 appears to be at serial number 10 in 23-24 and is again taken up at serial number 27 in 24-25. Om Divine to Pita Araujo, this Nalla appears to be taken in 23 at serial number 13 and again at serial number 28 and 24-25. So, are these Nallas choking every year? Or whether there is any mechanism to check that quality work is being done. Because it is happening in many constituencies, there is a need, no doubt. And but is there any mechanism, Speaker Sir, the Honourable Minister should explain to us, because this work seems to be ek part desilting is the silt that it is required gathers every year, it has to be done. So प्रश्न कितें तुमचो माननीय आरोपी, प्रश्न कितें? Whether if this is the process, whether in the Vasco constituency, whether this type of null have been, Ata Babdaji Munta ki flooding zaina mo. I congratulate. I'm not sure whether Vasco flooding zaina mo, but where several places there is flooding. But now with this specific, this annually this type of thing needs to be done. It's done in many constituencies. So Ejerek, anik ye je GSL sluice gate. Will it happen before the monsoons that you will get that 1,07 lakhs tendered and this work done? मातशें 2022 हे डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आयली म्हजे कडेन आनी एक वर्स भितर लक्षांत अशें आयलें की फ्रिक्वेंटली परत परत आमचे डिसिल्टींग वगैरे विशय जाताले. हांवें रिस्ट्रिक्शन घातलें की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग जालां थंय खरीच गरज आसल्यार परत करपाचें. सगळीच कडेन लागता अशें ना, काही ठिकाणी वन्स इट इज डन फॉर एवर. आनी त्या अनुसार हाजेर रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा. आय रिव्यू इट समटायम्स की बाबा हे जे डिसिल्टिंगाचें काम आसा तें पोरू केल्लें अंदू कित्याक लागून लागता. आनी काही ठिकाणी लागता कित्याक लागून सिल्ट जो आसता पळय न्ही, विथ द फ्लो ऑफ वॉटर सिल्ट्स गेट्स डिपॉजिटेड विथ द पेक्युलियर नेचर ऑफ जॉग्राफिकल नेचर ऑफ दॅट लँड. फॉर एग्जाम्पल हांव वता हांव सदींच पळयता तें म्हटल्यार बोरये साकवाचेर म्हणटा थंय हांवें पोरूं फ्लडींग जाता अशें म्हणून सगळें काडून घेतलें. आनी आतां पळयत जर जाय जाल्यार निमाणच्या पावसांत म्हणजे सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबरा पयलीं जर जाय जाल्यार परत थंय हें जाल्लें आसा, डंप जाल्लो आसा तयार. पूण आतां तो म्हाका परत करून घेवचो पडटलो, म्हणजे पोरू केलो आनी अंदू परत कसो कितें. पूण पयलें जर जाय जाल्यार थंय नेचर ऑफ दॅट हें आसा पळय न्ही, जॉग्राफिकल नेचर ऑफ द लँड ती कर्व आसा वगैरे वगैरे. आनी म्हणून काही ठिकाणी अशें करचें पडटा. आनी हें जें काम बाब दाजी सरकार सांगलां पळय न्ही,
आनी दुसरो म्हजो एक स्वभाव आसा, हांव खंयचेंय काम ऑफकोर्स 5 लाखाच्या कामाचेर परत वचना, पूण द वर्क मोर देन 1 crore आय समटायम्स एंड मेनी टायम्स आय विजीट. तें काम सारकें चलता की ना, तें काम सारकें जालां की ना, क्वॉलिटी आजी मेंटेन केली हें पळोवपा संबंदी. आनी त्या अनुसार हें काम जें आसा पळय न्ही आमी तें मॉन्सून पयलीं करतले. आनीक नक्कीच वास्को तशें पयस न्ही, आय विल विजीट इट एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वायस. प्रश्न क्रमांक 2 माननीय सदस्य कार्लोस 2A. माननीय मंत्री. सुभाष. Joint, Speaker sir, question. Speaker's answer is as per the copy provided on the desktop computer. Honorable Speaker, I compliment Honorable Minister Subhash Shirodkar for being proactive in WRD Ministry and attending to issues promptly and urgently when issues are brought to his notice. In this regard, the questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents, and mining waste. Key hotspots include Sal River turning black from pollution. Bisholi and Shapora face high fecal chloroform levels, rendering them unsafe for human consumption. In 2021, central government listed 11 rivers in the list of 323 polluted rivers across the country. In 2020 July, Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar has stated in writing in reply to this assembly that 75 water bodies in Goa polluted with sewage, most having E. coli, which is deadly. Of the highest number of polluted lakes, 29 are lying in Salsette, 16 in Bisholi. The tank at Ajoba Keri, Satari is polluted, and Sri Taleshwar Lake at Bisholi is polluted with sewage, whilst in my constituency, the tank at Satpurish Temple at Bastora is also polluted water body. The statement made by Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar in Assembly session of July 2020 that 75% of water bodies are polluted with sewage and that works are on to rejuvenate water bodies across Goa, which include lakes, wells, springs and ponds. It is reflected even in today's reply that this pollution continues. My question is, what steps the government has undertaken to attend to rejuvenate these identified polluted water bodies? So, Mashay, at the very outset, I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांजचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो, pollution report of all the rivers, I was a little shocked. आणि त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा, कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही, त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले, जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर. हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षात घेयात, न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून. ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा, तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक. आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्यांक जाता. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मुखाल्ले 4 म्हयन्यांत. कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात. आनी त्यामुळे म्हजें अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंदी जर थोडेशें प्रिकॉशन घेतलें जर जायत, ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून, कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक, भायलें उदक न्ही. आनी त्यामुळे हें आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आनी म्हणून आमी काल डिसिजन घेतलां की एवरी डिविजन वील हॅव अ सब डिविजन which will exclusively look after the quality of water in nalas as well as in river. कारण व्हाळांतलें उदक जें येता पळय न्ही तें आमी बंद केलें जर जायत जाल्यार न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही हें बरेंच प्युअर जावपाक शकतलें. आय वूड नॉट से दिस इज गोइंग टू बी 100%, पूण इवन 50%, 60%, 70% आमी अचीव केलें जर जायत, आय टेल यू वी वूड बी, आय वूड से वर्दी ऑफ लिव्हिंग इन गोवा. निसर्गान इतली बरें आनी सुंदर दिल्लें आसा आमकां, पूण तेजी आमी काळजी घेनात. आनी काळजी कितें 2-4 म्हयने आसते, कारण जुनात जो पावस सुरू जाता ते तुमची आमी सगळी आमी तयार केली सगळी घाण जी आपण ती लोटून घेऊन वता दर्यांत.
पूण नंतरचे 5-6 म्हयने जे आसा पळय न्ही म्हणजे स्टार्ट समवेअर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर डिसेंबर हांव अजुनूय एक हें करून पळयता जे महाराष्ट्रान हांवें पळयल्लें आनी तें कितें जर जायत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जितलें आमी उदक दितात सपोज आमी अशें धरयात की 5 क्युमेक किंवा 10 क्युमेक 20 क्युमेक्स उदक दिलें तातूंतले कितले परत ट्रीट करतात ते म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंट आयलें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आयलें आनी जें उदक ट्रीट करना ताजेर मागीर WR डिपार्टमेंट लेवी बसयता which is to be paid by WRD, either DWD department or sewerage department. कित्याक तुमी तें ट्रीट करूना अशें म्हणून. I'm just examining, I will discuss with Honorable Chief Minister also. ह्या बॉल्सांतल्यान काडून त्या बॉल्सांत घालपाक जावं न्ही पूण एक सेन्सिटायज जावपाक जाय की आमी उदक जें दिलें पळय न्ही तें उदकाचें बाबा कितलें प्युरिफाय करून भायर सोडलें मागीर कळ्ळें ना हें आमी करपाक पळोवचें पडटलें. आतां तुमचो हो प्रस्न जो आसा पळय न्ही की हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्या काल कि प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर त्या नालाचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन पळोवपाक जाय एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान दॅट फॉर नॉर्थ एंड साउथ वी आर गोइंग टू हॅव सेपरेट 2 लॅब्स वन फॉर नॉर्थ एंड वन फॉर साउथ एंड देअर एक्सक्लुझिव्ह जॉब विल बी टू टेस्ट द वॉटर एंड सबमिट अ मंथली रिपोर्ट. हे पद्दतीन काम करपाक केल्लें आसा. Honorable Speaker, that is a very welcome move and I thank you for having thought about it. And I know that the moment issues are raised, that's why I said you take it up seriously, it's not just superficial. In fact, There's also one suggestion. In fact, I would like to take it as a movement at my own personal level. Yeah. हांवें जशें 55 वर्सां शिक्षणाक काम केलें where I never expected any support from anybody on my own. आनी ते म्हळ्यार प्राउडली खंयी गेलो जाल्यार गोंयच्या भागांत हांव सांगूं शकता की 3000 engineers my small complex has given to the state and to the country. आज 800 डॉक्टर्स इन होमिओपॅथी आणि तुगेले 1200 डॉक्टर्स इन आयुर्वेदा आमच्या गांवांतल्यान गेल्ले आसात. ते खंयचे आसूं मागीर. This pride I always take myself. Also my other colleagues. तशेंच this issue of pollution, polluted water, I intend to take it. I was just thinking last night की yes, हो विषय जो आहा तो घेवपाक जाय irrespective of whether I am there in politics or not in politics, but we have to take it up. There is one suggestion before I take the next question. There is one boy from Goa who has studied, if I'm not mistaken, in Sweden. He's from South Goa by the name of Clinton Vaz. And you know, in Sweden, Norway, they have these water bodies where you can actually drink water. It is so safe. And he has studied specially environmental and especially in water and cleaning this thing. I can just suggest if you can consider getting him on board to help the government. I'm sure he will help you free of cost. I don't think he may charge. I know him, his family, I know him from small. I have not met him now, but I know Digambar Kamath also knows him. You can just take him. Asa? Okay, apparently he's working with the MAPSA Council. So just, you can get him. Clinton was, I'm telling you, from Margaon, now they're staying in Bangalore. You can call him in the evening today itself. I'll do that. पूण एक सांगता हांव त्या भुरग्यान कितें रिसर्च केल्लें आसा ताका जर कितें अनुभव आसा ताजो वापर करून घेवयाच. पूण अबाउट अ इयर बॅक DRDOच्यान एक मशीन्स घेवन आयिल्ले फ्रॉम DRDO आनी तांणी आमचे नेवगीनगराक जे लेक आसा पळय न्ही त्या लेकाक थंय बसयल्लें आनी तें उदक सारकें प्युअर करून दिताले. हांव जेन्ना पळोवपाक गेलो तेन्ना नेवगी नगरांतले तळी आसा पळय न्ही तातूंतले उदकाचो ग्लास म्हाका भरून दिलो ताणें पिवपाक. आय ड्रँक इट आनी आय टेल यू आय नेवर फेल्ट एनीथिंग. इतलें सुंदर उदक तें हांवें केल्लें. Ponjecha, Yoginagar. Now, in Annexure A, in PDF, pages 12, 13, 14, Vaspanaka, I'll read it for you. Parameters of water samples from Mapsa River, because this connects with me for my constituency, have been shown in 5 stations identified for collection of water samples. One is Tariwada in Ikoshi, one is Kalvim Bridge, one is Aldona Bridge, Ganpati Visarjan Point at Kitla, and Moira near Menezes Lawn. All these cases, the parameters of are shown very high of conductivity, chlorides, ammonia, chloroform, fecal chloroform, and E. coli. This Tar river is highly polluted. And I'll tell you, Honorable Speaker, what really happens. Mapsache sogle waste ahate. Then nallan yeta anything noyent yeta. And I can see it when you go to the market, it is stinking. You can see this, and I don't know why. 2021, I saw that deputy collector who was there. He had called for a meeting of the municipality, WRD, health, and pollution control board, and he had given directions. But I believe one thing. I'm sorry for saying it because I have a little old style.
spare the rod and spoil the child. This is what we have a philosophy. I believe unless you take strict action, now I know it's not necessarily with WRD you can do it, but WRD is finally going to bear the brunt of polluted water entering into your river. But I think Honorable Chief Minister can also look into it because it is health and it is also municipal administration. All this will be a mix, so I think CM will have to take a call on this. If we can impose something very strict, where these people, whether it's a shop, whether it's meat, whether it's chicken, anything, who are causing this kind of pollution into the Nala, you suspend them immediately. You can give them a warning because that's the source from which they are causing this pollution. It comes downstream. And there are toilets where they have got all these directly flushing into these nalas and things are coming down. There is even what you call that Sulabh Sauchalya. That is just flowing down there into that nala and coming down. It's at the market, at the heart of the market of Mapsa. So my request is that if stringent action, I want stringent action. I just don't want resolutions and some meetings, but unless there is stringent action, even if necessary by amendment in the law, that these people will be suspended. Give them a notice, allow them to correct, and if not, you can terminate them or close them or shut them down, whatever it is. This is one thing which I think for entire Goa we will be able to salvage this situation. At least, I'm not saying everything will be all right, but at least something to that extent. सदमाशय हाका एक सजेशन म्हणजे रिक्वेस्ट बाब जोशुआ म्हापसा तुमी आनी ता रिवर आमच्या रोहन फोटे बाबाक लागता न्ही बाब रोहन तिगांची मिटींग आमी दर म्हयन्याक घेवया सपोज इफ यू फिक्स इट ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ केदाराक लागता इफ यू फिक्स इट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आय टेल यू आय विल कीप ऑल द वर्क्स असाइड आय विल कम देयर तुवें तें डिसिल्टिंग स्टार्ट केलां थिंगा वी कॅन ऑल कम बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर अफेक्टेड या Tar Bridge, Mapsa River. I tell you, it is going to be a beautiful walkway. Why? That area is going to be a beautiful walkway for Mapsa people. Huh? But I'm wanting something on strict action. This is what I'm requesting. Action घेऊया होय. पण हांव कितें म्हणटा की तुम्ही जर म्हयन्याचो लास्ट डे होय. थारायलो जर जायत आय एम रेडी टू कम एंड अटेंड दॅट मिटींग Yes. कळ्ळें की ना पण तुमी आसपाक जाय नाल्यार हांव एकटो हांव येता. हांव तुका date fix जोशुआ करता. सुद्दां In consultation with all of them, we'll fix the date and we'll come. I will not ask a third question because Speaker sir, माझे joint माझे anchor त्याच्याला joint I will not ask a third question because that's related to Madhe because we are taking that Madhe separately. So I will not ask a third question. Speaker sir, river सालाचेर हांव स्पेसिफीक डिस्कस करपा आनी मुगे सप्लिमेंटरी मांडटलो. रिवर साल इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर्स इन इंडिया एज वेल एज इन गोवा. स्पीकर सर हेजेर आमी भरपूर चर्चा केल्या 4 वर्सां हांव आमदार म्हूण हिंगा आहा आनी आमकां जे आन्सरां एनेक्सा ए पेज 8 साल रिवरा जे दाखयता डिटेल्स दाखयता तितून तुमी चोयलें जाल्यार कन्सिक्युटिवली फ्रॉम 22, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट्स जे दाखय E. coli is present in a very high level. मागीर तुगेले मेन म्हणटा तें फिकल कॉलिफॉर्म आनी टोटल कॉलिफॉर्म हेजी मिनिमम रिक्वायरमेंट आसपा जाय लेस देन 500 MPN पूण हिंगा हा 11,000 लेस देन 500 आसपा जाय आमकां हिंग दाखयता 11,000 रिपोर्ट एंड दिस इज कंटिन्यूज 22 रिपोर्ट 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट. ही चर्चा भरपूर केल्ली आहा सगळ्यांक खबर आहा रिवर साला जे सिवेज येता एक पयलीं सद्या सिवेज येता फ्रॉम द STP प्लांट विच इज एट सिरवडे दॅट इज द मेन थिंग. सेकंड थिंग इज वेरियोज नल्लाज आहे जे येताय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 8 जागे WRDन फायंड आउट केल्ले आहे आनी तुमकां दिलो आहे. आमी एक प्रपोजल मांडलेलो थ्रू द ऑनरेबल WRD मिनिस्टर विच ही हॅड ओनली पास्ड एंड अप्रूव्ड जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी फॉर टेम्पररी प्लग इन ऑफ दीज नल्लाज. ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आनी बरें आहा म्हूण सांगलेलें पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटाय तें परमनंट सोल्युशन आनी इट वील कम. तें आजून परमनंट सोल्युशन ताऱ्यार पडना अशें दिसता. आजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिवर साला येता. माय स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी नाव प्लीज टेल अस वन यू रिक्वायर टेम्पररी प्लग इन टू ऑल दीस सिवेज पॉयंट्स विच आर कमिंग एंड वन इज परमनंट प्लग इन. Permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hoytay which is not happening for the last 3 years ha follow up करता. So तू आता कित करतो आम टेम्पररी पयशे घालपाकूच जाय
परमनंट जाच पुसान सो टेम्पररी प्लग इन करपाक कित मोती आहा तुगेले ह्या वर्साके सगळे नलान तू उदक थिंगा प्लग जावपा जाय आनी न्हंयत सगळे सिवेजा उदक येवपाक बंद जावपा जाय मागीर कितें जाता तें मुखार मागीर चोवपा जाय सो ह्या टेम्पररी प्लग इन करपाक तुगे कितें आहा प्लॅन फॉर दीस फायनान्शियल इयर सिंपल, व्हेरी सिंपल. सो मातशें हांव शेनवारा सांजचें येता 3 वरांचे आय विल कम देर along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation. And let us see in what best way we can tackle that issue, there and there itself. Of course, बाबा आमचो विजय सरदेसाय आसा, ताकाय ती एरिया लागता आनी आमचे बाब दिवांबा 3 जाणां लागता ही. ती 7 MLAs I know. नुवे आमदार फातोर्डा I know, आमदार down the मडगांव line, आमदार down the line हांव म्हणाले there are so नावेली वेल्ली आनी केपें रिव्हर्साल 7 जाणां लागता आमी- ऑलमोस्ट सालसे ती आमी पयलीं फिश मार्केट आसा पयलीं थंयच्यान पयलीं स्टार्ट करुया खंयची खंयची नाला येवन हे जाता ऑनरेबल मिनिस्टर मिटींग घेन फायदो ना हो टॉपिक हो बरो पोन्न टॉपिक तुजी मोती कितें पूण आसपा जाय न्हू प्लग इन कितकोन करूं जाय नविदाद आनी काय नाही तू Listen, I am not coming for meeting. I am coming to visit the spots where some measures are to be taken immediately. No, you had visited in 23 where we had put the geo. You had visited. Whole nallas are coming. Parat visit kon kit kortolo. You have visited and it is there from when? Plus to get department and see to keskon department and tung dilo. Department has given you your department WRD gele. Listen They have now, identified listen now, and given the wherever, report. see, we attempted one small model project so at fish market. There the pollution parameter they came down so low ni. खूप बरें दिसलें. फिश मार्केटात तुवें केलें तें ऑक्सिडायजेशन करपाक दॅट इज सेपरेट टॉपिक हांव म्हणटा सिवरेज येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेंकोन एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक सो हे थिंग इन्स्पेक्ट कोन्न कितें करता तूं मुखार थिंग साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तूं हाडलो सगळे येयले आमी आनी तूं चोयलो थिंग नाल्ला येता तो थिंग मागीर कितें करता तूं आतां सांगत मरे तुका नाल्ला येता म्हणून हेजेर बरयलो आहा सगळें कितें करपा जाय तें तूं आतां फ्लोर ऑफ द हावसा सांग हांवें तुका ऑप्शन दिल्लें तुवें एक्नॉलेज केल्लें ऑप्शन जिओ बॅग्साचें पूण तुवें तें गेल ना म्हणटरी तूं आनी कितें करपाक जाय तुजी मती आसपा जालो न्हू प्लग करपाक तुवें कित्याक केलें ना See, sedimentation जे आमी केलां पळय न्ही फिश मार्केटा कडेन we found it more effective. तूं प्लग इन करपाक उलय ना चोय तूं परत डायवर्ट करता आय एम टॉकिंग अबाउट प्लगिंग इन द सिवेज तुवें तें केलें तें सेडिमेशन इज अ डिफरंट थिंग तूं कितकोन नाल्ला येता तो कितकोन ब्लॉक एक करतलो ऑप्शन घेयात प्लगिंग द सिवेज कमिंग टू द नाला कोणी करपाक जाय तें चोय दोन नुस्तें सांगलें तुका एक तुगे एसटीपी आहा listen ती listen सोडटा नाल्लान आनी you answer me now. आम आन्सरिंग Sewage coming to the nala 500 मिटरां वयल्यान आनी 1000 मिटरां वयल्यान is not my job. It's a job of municipality. It's a job of there is panchayat. I'm not sewage connecting you to department. that job. But I'm connecting you how you stop that sewerage to enter your river. That is your job. no, my To my plug in problem is see, your listen, job. my You plug problem in is there. my problem is Either you put up a STP plant I or you agree. put geobags or you put something else. What do you know? job म्हणटा बरें आहा. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, no, that is These are PWD's nalas problem. are That is taken care of. PWD's Your problem. river will Which remain also you clean. know. That is the reason I'm saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदीत आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे term आत काबार जाता and fresh term येतलो. आमचें शेतले. आतां तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले आमी शेतले सरकार आमगे आसता ना तेका म्हणटा हांव. But I need some assurance. There is no answer from you. We need some assurance how you are going to plug हे in. साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात घे तू म्हाका एक एश्योरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तूं जिओ बॅग्स घालतलो यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट करूया रे तुगे तो जीव बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कितें जाता तें पळोवया स्पीकर सर मिनिस्टरान ज्या तरेन रिप्लाय दिल्ले आसा तितून जे सगळे एनेक्शन आमी पळोवंक गेले ना एक दोन खूब कन्सर्निंग जो इश्यू आसा जो इक्वलायन मेळिल्लो आसा जावं पोल्युशन जे वाडलेलें आसा रिवर्सान आमी स्पीकर सर पयलू जेन्ना पळयता वॉटर टेस्टिंग अक्रॉस ऑल मेजर रिवर्स इन गोवा हेज कन्सिस्टन्सली डेंजरस बॅक्टेरियाज फावंड जाल्ले आसा कंटेमिनेशन जाल्लें आसा आनी स्पीकर सर हे कंटेमिनेशन जावन बसून आमी जेन्ना एनेक्शल चॅक केले खंयच्याच एनेक्शलान जावं ती म्युनिसिपल आतांच मिनिस्टरान सांगलें की तेजे कोण एक टॅपिंग करतलो पंचायत लोकल विलेज पंचायत जी आसा ती एक तर आसतली आनी म्युनिसिपालिटी आसतली हेंच्यांनी टॅपिंग करपाची खूब गरज आसा कित्याक ते एवरी टायम आमी पळयता की 2022 ते 2025 पर्यंत हे चालूच आसा
तांकां रिपोर्ट येता रिपोर्ट नेगेटीव येता पण हे रिपोर्ट नेगेटीव येवन पासून हेजेर एक्शन प्लॅन हो अजून पर्यंत सरकाराचो जाल्लो ना आनी हे पळोवन आमी फुडें फुडें वचत आसा सो स्पीकर सर म्हाजो एक सारको सिंपलसो क्वेश्चन आसा एनेक्शल ए शोज दॅट ई कॉलायन आसा म्हणून फॉर डिफरंट सॅम्पल्स तुम्ही काढले डिफरंट स्टेशन्साचे सॅम्पल तुम्ही काडलेले आसा रिवर्स 2022 ते 25 हांव म्हाका मिनिस्टराक इतलें विचारपाचें आसा तुम्ही अजून पर्यंत खंयचे तरी विलेज पंचायतीक फायन केल्ली आसा जावं तेंचेर नोटिसान हाडलेले आसा खंयच्या तरी मुन्सिपाल्टीक तुम्ही नोटिसान हाडलेले आसा की अशें डेंजरस मीन्स आयज इतली घातक जाल्लें आसा आनी कोण सोडटा कितें सोडटा तेंचेर एक्शन प्लॅन हो डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय सो म्हाका मुखेलमंत्र्याक सॉरी मिनिस्टराक सिंपल विचारपाचें आसा की हेंचेर एक्शन तुम्ही कितें तरी घेतल्या काय ना महाशय त्या खातीर सांगला सुरवातीकच की प्रत्येक डिव्हिजनात हांव सब डिव्हिजन इयर आयडेंटिफाय करता इयर मार्क करता की तांणी त्या नालाज आसात ते नालाज आनी दॅट पोर्शन ऑफ रिवर दे शूड लूक आफ्टर अँड इमिजिएटली मोमेंट दे टेस्ट द वॉटर क्वालिटी immediately they will issue the notice No, either to the panchayat listen either to the panchayat or to the municipality ना हे आता मिनिस्टरान सांगला पळय हे आतांचें सांगला आता फुडें कितें करतलो आता गेले ते 3 वर्सां 22 ते 25 पर्यंत तुमच्याच रिप्लायान येयल्ले आसा 22 ते 25 पर्यंत वॉटर कंटॅमिनेटेड आसा म्हणून एवरी सॅम्पलान तुमकां गावला म्हाजो सिंपल प्रश्न तुमचे कडेन कितें आसा की तुमी हे केल्लें काय ना इतलेंच तुम्ही म्युन्सिपाल्टी जावं जो पंचायत आसा रिलेटेड ज्या हितूनच्यान जे सिवरेज वयता जावं आनी खंयच्यान कितें वयता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट सो थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुम्ही एक्शन प्लॅन कितें केल्लो इतले म्हाजो सिंपल प्रश्न तोच आसा हांव केल्लो काय सिंपल मध्ये सांगता लक्षांत घे नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसात हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे इन द एनेक्शन सगळी न्हंयच्यार 4-4, 5-5 पॉयंट्स हे केल्ले आसात आनी त्या पॉयंट्सानुसार ते जे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आशिल्लें एक तरी तूं वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक म्हणत किंवा एखादी पंचायतीक दिल्लें आसा आतां कितले कडेन दिल्लो म्हणटा तें म्हणजे आप रायट नाव आय डोंट हॅव इन्फॉर्मेशन पूण ही सिस्टम परत सारकी वेल इस्टाब्लीश करपाक लागून हांवें आत्तां सांगलां तें प्रत्येक मेजर नाला जे आसा पळय त्या नालाचेर सुद्दां हांव टेस्ट पॉयंट घालता प्रत्येक नालाचेर आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही दर म्हयन्याक रिव्यू करतले आनी कन्सर्न पंचायत वील बी इन्फॉर्म अबाउट की तुमच्या गांवांतल्यान वचपाचे 4 नालात तुमच्या गांवांतले वता ते 5 नालात एट पॉयंट 1 उदकाचें लेवल अमकें आसा किंवा तुगेले पॅरामिटर अमकें आसात पॉयंट 2, पॉयंट 3, पॉयंट 4, पॉयंट 5 हो रिपोर्ट मुखाल्ले 1 म्हयन्याच्यान येवपाक लागतलो आय एम गोइंग टू डू दीस WRD एक्टान तुमकां प्रोविजन दिल्लें आसा WRD की तुम्ही एक्शन घेवपाक शकता म्युन्सिपाल्टी आसूं जावं पंचायत आसूं तेंचेर तुम्ही पॅनलायज करपाक शकता तेंचेर लिगल एक्शन घेवपाक शकता तुम्ही FIR बसून घालपाक शकता हे तुमकां रायट दिल्लो आसा स्पीकर सर हो रायट समज क्लेम करत नाल्यार आमचे रिवर्स जे आसा ते पोल्यूट जातल्यो लेक जे आसा ते पोल्यूट जातलेच कित्याक सरकाराचो डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाता स्पीकर सर की हे आमचे पोल्युशन फ्री दवरपाचें पण आता मिनिस्टरान तशें सांगलें की हे फुडें आमी करतले आतां कितले करतले ते मिनिस्टराचेर आसा आनी ओवरऑल हांव परत एकदां सांगता की आमच्या बांबोळे पासून हांवें एक कंप्लेन घातली हांवें स्वता घातली कंप्लेन ग्रावंड वॉटर काडटाले आनी ते भायर मारताले अजून पर्यंत ते एक्शन घेवंक ना कित्याक सांगता स्पीकर सर कित्याक डिपार्टमेंट लिनियंट रावता सुशेगाद रावता स्लो रावता डिपार्टमेंटान तेचेर FIR करपाक जाल्ली कित्याक आमी जेन्ना जेन्युअन विथ द एविडन्स दिलें हांव सायटीर गेलो की उदक सक्शन करून भायर मारताले जेन्ना हांव सायटीर गेलो हांवें पळयलें पर्सनली परत हांवें पर्सनल कंप्लेन घातली खरें म्हणजे डिपार्टमेंटान FIR लॉन्च करपाक जाल्ली डिपार्टमेंटान कांयच करूं ना सो हेका लागून हांव परत एकदां सांगता की मिनिस्टरान थोरायेन हेचेर जाचणी करपाक जाय एक आतलो मिनिस्टर आपूण जावन खुबसो एफर्ट्स घालता पण डिपार्टमेंटाचे अधिकारी जे आसा ह्या अधिकाऱ्यांक तो हें हाडपाक जाय की बाबा तूं हें काम कर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय स्ट्रिक्टनेस ना जाल्यार ते आपणाक जाय तशें करतले सो हांव मागता परत एकदां तुमच्यानी एश्युरन्स दिवचें की हे स्ट्रिक्टनेस तुमी हाडचें म्हणून माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा स्पीकर सर एक टेस्ट रिपोर्ट आपल्या रिव्यू आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे सोगटे रिवरान म्हणल्यार 3.5-4 वर्सां हे टेस्ट रिपोर्ट केले ते तिराकोल चपरा साल म्हापसा बिचोली वालवंती ह्यो रिवर सोगट्यो पोल्युटेड आहे एज पर द रिपोर्ट आउट ऑफ 100 लेक्सां म्हणजे 50 लेक्स पोल्युटेड आहे तितलो पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स घेतला ती फकत रिवर सालांत आनी रिवर सालांत 2 पॉयंट दिला थिंगा खाऱ्याबांद आनी कावलसी हे मोस्ट पोल्युटेड म्हणून आतां खाऱ्याबांद आमच्यान समजपा जाता थिंगा डिस्चार्ज जाता पूण कावलसी इतली कित्याक पोल्युटेड कित्याक थिंगा सगळीं 5 स्टार हॉटेलांतल्यान थिंगा डिस्चार्ज जाता काय थिंगा ट्रॉलर्स आहा थिंगा वेस्ट सगळें डिस्चार्ज जाता कावलसी आनी दोनी खाऱ्याबांद मोस्ट पोल्युटेड म्हणून दाखयल्ली आहा स्पीकर सर
रिवर्स सालान दोन प्रोजेक्ट घेतले तुवें 2021, 22 13 crores म्हणल्यार 22, 23, 24 20 crores टेंडर जाला तितूंतलो 5.63 म्हणले इतली कामां करून फ्रॉम 22 सावन पूण तरी आसून 25 पासून तर पोल्युशन थिंगाच व्हॅल्यूज तेच दाखयतात. स्पीकर सर आनी एक दाखोवपाक सोदता सुल्लाबाट लेक आकासाई is not polluted as per a test report, but still the reply shows that it is only lake where pollution control measures costing 52 lakhs was undertaken. Pollution nastona tinga 52 lakhs more. Speaker sir, my supplementary is why no pollution control measures were taken on all the rivers? Because the rivers salache control एक घेतला तुम्ही काम केला पण दुसरे रिवर्सांचे अजून काही काम केलं ना. Whether the work is still continuing and why pollution control work in Sulabhat Lake of Akasai, whose test report says that it is not polluted, were taken up instead of taking up polluted lakes. Polluted lakes सोडून polluted ना तिथे काम केलं. सोगटे रिवरां तुम्ही प्रिकॉशन घेतलं नाही फक्त रिवर सालां घेतले आणि के सो आहे तिथे कित्याक काम केलं ना. महाशय, pollution of water in the entire state, Lakshant Gyat, is not the issue which can be tackled only by 14 engineers or another 5 engineers each division. It has to be a movement. तेन्नाच आमगेले 1000 नालाज आसात ह्या गोंयांत, लक्षांत घेयात. 193 villages and 14 municipalities, we have got 1000 nalas which are feeding water to the rivers, all these 9 rivers. And त्यामुळे it has to be a movement. The elected people at the panchayat level, Jilla panchayat level, sarpanchas, and then MLAs also have to be sensitized. We have to make it a movement. Only then this would be tackled. कोणाक penalty दिवन and कोणाक fine दिवन, कोणाक भितर व्हरून, I don't think it can be achieved very immediately. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच एक जण आपापले गावापुरतं जर मुवमेंट केलं जर जायत, आय टेल यू डिपार्टमेंट ऑफ WRD विथ देअर इंजिनियर्स विल नॉट लॅग बिहाइंड. फाल्यां समजा कोणाक नोटीस दिली जर जायत जाल्यार परत येवपाक जायना मागीर की आमकां आमच्या हाका नोटीस दिल्या, पंचायतीन नोटीस दिल्या, ती मातशी फाटीं कर, तो फायन जावचें ना आनी कितें घालचें ना. वी कॅन इनिशिएट जस्ट टुमारो. फाल्यांच आमच्यान करपाक जाता. I can put the machines, get the parameters, and wherever there is a flouting of rules and regulations, we can do that. करपाक जाय म्हणजे काय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर रिवर सालांकू केला दुसरे रिवरान स्पीकर सर दुसरे म्हणल्यार आतां मंदोवी रिवर आनी जुवारी रिवर कांयच डिटेल दिना. इन टेस्टिंग केला तेजी डिटेल्स कांय नाही. जुवारी आनी मंदोवी जुवारी मांडोवी अपस्ट्रीम केल्ले आसा, डावन द डिटेल लाइन कांय दिलो ना. Speaker sir, specific, if we look at the summary of whatever report card, doesn't look very good. Speaker sir, 50% of our rivers are polluted. Specifically, River Sal, J 500 is allowed, MPN per 100 ml. It is crossed 11,000. You spend 12.94 crores desilting the Nalla from district hospital to Navilim, 6.60 crores on improvement gates, aeration and other systems in the Kareband fish market. Speaker sir, itle contamination je pad jata 50% in our rivers. As you said, I agree, this is not a short term. We have to have long term goals. But Speaker sir, when we look at it, आज as of परिणाम शेतकाराचे जाता, as of परिणाम crop productionाचे जाता, rural livelihoodाचे जाता, as of परिणाम pollution जाता. Your answer also says there are some illegal borewells operating because there is some High Court order in Chimbel and Gaulibat. So what I'm trying to say, Speaker sir, this paints a very, very worrying picture. NIO ने एक report दिल्लो, तो माई सरकारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन फोन मारून रद्द केलो. Pollution Control Board last demand जेन्ना आमी उलयताले, Pollution Control Board reports were they that the sea is also not safe for bathing. So it is not river, it is the entire ecosystem today. And this basically needs utmost care to be taken. If we fail today, Speaker sir, our rivers will go from 70-80% to 100%, these rivers will be polluted. And that's Speaker sir, yes, surface water stress asa, ground water stress asa.
So we need a comprehensive plan from the Water Resources Department, ensuring long-term water security. आता तुवें सांगले तूं सोयिस्तार के बेंजीबारा थिंग वयतलो, फातोर्डा वयतलो, मागीर थार रिवरा वयतलो, थंय बरी रोप वे कोत म्हूण सांगलें, थिंग घाणमाट जाल्यार रोप वेची आनी कोण वयतलो थिंगा चोवपा ती. So walkway. So my question is, because are very specific. If more than 50% of our lakes are polluted, have you assessed, or has the government assessed, it might not come under your purview, but is a large ecosystem, whether the impact of this on pollution, on irrigation,